भुरग्यांक मुळावे शिक्षणात भगवद्गीतेची देख दिवंक जाय म्हणपी सुप्रीम कोर्टाचो जुईज A.R. दवेच्या वक्तव्याचो मुख्यमंत्री पर्रीकारान मतितार्थ काढलो। तो म्हणटा भगवद्गीता भुरग्यांक दिशा दिवंक शकता हे सुप्रीम कोर्टाच्या जुईजांनी मान्य केलें। दुसरे ह्या देशाचे लोकशाहीत बऱ्यो गजाली करतलो जाल्यार एक वेळ हुकुमशाह कसो वागचो पडटा ह्या विचाराकूय ताणें हात घाला। मुख्यमंत्री म्हणटा ही गजाल विचार करपासारकी। सांखळे सरकारी कॉलेजीच्या नव्या बिल्डिंगेचें उक्तावण करतना मुख्यमंत्री उलयलो। पण हांवें जशें एनालिसीस केलें सकाळची बातमी घातली जज रॅक्स अप controversy says if he was dictator would have enforced Bhagavad Gita in the first class त्याचे पेपराचेर वाचले इंग्लीश पेपराचेर चड येता ते वाचले आनी म्हाज्या तकलेंत पयलो विचार आयलो की ह्या जजान एक गजाल रेकॉगनायज केली ती म्हणजे भगवद गीता ही भुरग्यांचें बरें करतले जाल्यार भुरग्यांक भगवद गीता शिकोवंक जाय हें ताणें रेकॉगनेशन केलें। म्हणजे भगवद गीता बरी आसा भगवद गीतेंतल्यान बऱ्यो गजाली आमी शिकूंक शकतले ही गजाल ताणें पयलीं मान्य केली। दुसरी गजाल ताणें मान्य केली की ह्या आयच्या देशाच्या डेमोक्रेसीन सहजासहजी बरी गजाल करपाक येना। बरी गजाल करतली सुद्दां जाल्यार सर्वसामान्य मनशाक तो उलयता आसतना जुईर म्हणून उलोवना तो सर्वसामान्य मनशाक सारको उलयला। सर्वसामान्य मनशाक डिक्टेटोरियल एटिट्यूड जाय पडटा काय कितें अशी स्थिती ताणें इनडायरेक्टली सांगली। कमिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जज आय थिंक दॅट रिफ्लेक्ट्स व्हेरी सिरियसली ऑन द नॅशनल सिनारियो टुडे। फोंडेच्या पालिकेन वाडयल्ल्या सोप्याची फोंडेचो आमदार लव मामलेदार विजिलन्स चवकशी मागता। पालिकेन बाजारकाराकडच्यान घेवपाचो सोपो वाडयलो खरो पूण नेमा प्रमाण कंत्राटाचो बेसीक प्रेस 4 पटीन वाडोवंक जाय आशिल्लो तो वाडयल्लो ना म्हणून आमदार लव मामलेदारान पालिकेचेर दुबाव घेतला। मुख्यमंत्र्यांनी सरकारान करूंक सांगिल्ल्यो गजाली पालिका करिना म्हणून लव आता विशय विधानसभेत काडटलो। सोप्या कॉन्ट्रॅक्टराचे हांव कांय मिस्टेक करिना कारण तेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडले 10 रुपयांनी 20 रुपयांनी त्या प्रमाणे लोकांनी कोट केले कॉन्ट्रॅक्टरांनी कोट केले। पूण हे जे कॉन्ट्रॅक्ट जे पळय बिडिंग जाल्ले ते खंय तरी तेजो बेसीक व्हॅल्यू तो 4 पटीन वाडोवंक जाय आशिल्लो तो वाडयलो ना तो 40,000 दवरलो आनी थंयच्यान ऑक्शन स्टार्ट केलें। हेतून म्हाका म्युनिसिपालिटीच्या ऑफिसरांचो क्लियर कट इनवॉल्वमेंट दिसता फॉर दीस करप्शन। तुम्ही किती करतले? एक्शन घेवपाक विजिलन्स डिपार्टमेंटाक धाडपाचें हें केलां। ऑलरेडी नोट केलो आज सगळें ऑफिसां बी बंद सोमरा नोट वतलो आनी कॉपी सीएम वतली फॉर विजिलन्स इन्क्वायरी मागले। शेनवारा पालिकेन भर पावसात बाजारकारांच्यो ताडपत्र्यो काडिल्ल्यान तिडकल्ल्या बाजारकारांनी रस्तो आडयलो। तांकां तेंको दिवंक आमदार थंय पावलो। कसलोच कायदेशीर आदेश नासतना भर पावसात बाजारकारांच्यो ताडपत्र्यो काडल्यो म्हूण बुधवारा बाजार बंद दवरपाची तयारी बाजारकारांनी केल्या। फक्त हुकुमशाही घेवन ताडपत्री करप व्यापारकारांक लुटप बंद करपाचें बंद आमी बुधवारा टिकला जाल्यार बुधवारा मार्केट बंद कंप्लीट मार्केट फक्त जे आमी शॉप टॅक्स फारीक करतात ते आणि बाकीचे कोण दुकानं बंद करतात त्यांना आमकां सपोर्ट करता जाल्यार तेणी करूंक शकता। बाजारकार आणि पालिकेमधले सोप्याचे कुफुसाव कशेच सुटना। विशय निमणे विधानसभा आणि विजिलन्सा मेरेन पावपाचो आसा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। म्हापशा फेराल्त वाठारांतल्या बिल्डिंगेचो धोकादायक भाग पालिकेन आयतारा सकाळी JCB घालून मोडून उडयलो। रातभर पडिल्ल्या पावसाक लागून शेनवारा फांतोडेर ह्या बिल्डिंगेचो कांय भाग मोडून पडिल्लो। बिल्डिंगेचो मालक आनी भाडेकारांक म्हापशेच्या पालिकेन नोटीशी धाडल्यात। म्हापशा फेराल्त वाठारांत एका पोन्न्या बिल्डिंगेचो कांय वांटो शेनवारा फांतोडेर कोसळून पडलो। नगराध्यक्ष संदीप फळारी आनी आदलो नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकारान ह्या बिल्डिंगेची पळोवणी केली। राती पावसान आमच्या म्हापसा फायझेनची ओल्ड बिल्डींग आसा हालतीन भागान फेराल थंयसर ती थोडी पोर्शन ओल्ड स्ट्रक्चराचेर पावसान राती केन्ना तरी कोलॅप्स जाले। सकाळी आमकां तेचे बद्दल सूचना मेळ्ळी। बेसिकली हो पोर्शन जो कोलॅप्स जाला तो देखून आसलो फुडलो पोर्शन मातसो डेंजरस कंडिशनान दिसता। त्या खातीर म्युनिसिपालिटी कडसून आयच्या आज तांकां सगळ्यांक नोटिसीस वयतल्यो। आयतारा सकाळी म्हापशा पालिका अधिकाऱ्यांनी पडपाची शक्यताय आशिल्लो बिल्डिंगेचो वांटो मोडून उडयलो।
त्या खातीर पुलिसांनी खासा बंदोबस्त दवरिल्लो. JCBचो वापर करून ही बिल्डींग मोडली. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. वास्कोचो फामाद सप्ताह आयतारा सोंपलो. 24 वरांच्या भजनी सप्ता उपरांत परंपरेप्रमाण दामबाबाचो नाल्ल दर्यान सोडलो. अंदू वास्कोच्या दामबाबाच्या सप्ताक 115 वर्सां जालीं. वाजत गाजत काडिल्ल्या मिरवणुकेक मोठ्या संख्येन लोक आशिल्लो. सप्ताची फेरी मात फुडले 5 दीस उरतली. घेऊया एक विराम.